प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो विसवोर वोड 34 ते 36 पर्यंत। लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 34 to 36। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। तुम्ही तुमची चोत्राय दवरात, बेबदिकाय करून आणि ह्या जिविताचे हुस्के काढून तुमची काळजां जोड जातीत आणि तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत। आख्खे पृथ्वीचेर असलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो। येवच्यो आसात त्या गोडण्या मदल्यान सुरक्षीतपणे फुडें वचूंक आणि मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां गोठाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात। प्रितीच्या भावणीनो, आयज आमकां जेजू ह्या शिवर्तमानान जागृत रावची गरज आमकां दिता। आनी भाव भयणीनो, आमी हो 21वो वोड ह्या आख्या सुमारान आमी हाचेर नियाळ केलो आनी विसवोर 21 आनी पळयलां की हो आख्खो विसवोर 21 आमकां शिकयता तयारी करात। जेजू आमकां फकत सांगता तयारी करात। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कळोन येता की आमचो देव इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, इतली ती आपली कृपा जेजू वरवीं आमकां दिता आनी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडून आमची आतां सरवण केल्या, आमचें तारण जालां। आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, तर आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां हें कळोन येयलां की जेजून आमचे बसत कितें केलां, आपलें रोगत वाडयलां, आमचो जागो घेतला, तो आमचें मरण मेला, आतां आमचो जाबाब कितें आसतलो? कितें आसतलो आमचो जाबाब? आनी देखून भाव भयणीनो, हो मोगाळ देव आमची आतां सरवण केल्या उपरांत, आमचें तारण केल्या उपरांत, पोत्तून स्वर्गार वयचे आदीं तो आतां आमकां शिकोवन दिता आनी तो म्हणटा जागृत रावची गरज तुमकां। सगल्यांक आमकां जागृत रावची गरज म्हणजे कितें? आमी केन्नाय म्हणटा नायट विजील, मिनी नायट विजील, म्हणजे लोक जागृत रावता आनी जागृत रावतना विजील कोत्ता तेन्ना कितें कोत्तात लोक मागणें करतात। म्हणटच जेजू आयज आमकां सोदता की दीस आनी रात आमी जागृत रावपाची, म्हणजे आमी न्हिदपाची गरज ना, आमी फकत दीस रात फकत जागृत रावपाची आनी फकत देवाचें उतर परगट करा करा करा, न्हिदनाका अशें म्हणटा काय? ना भाव भयणीनो, तो आमकां सांगता जागृत रावची गरज म्हणजे आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय। आयज आमच्या जिवितान खूब लोक आयला, आमच्या जिवितान आमकां देवाचें उतर शिकयता, खूब लोक आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता, खूब पाद्री, खूब प्रेगादोर, खूब प्रिचर आतां सगळ्या संवसारा कडेन गेल्यात आनी ते आतां देवाचें उतर परगट करतात। आनी भाव भयणीनो, ते कितें सांगूंक सोदता आमकां? जागृत रावची गरज। जागृत रावची गरज म्हणजे कितें? आमची चोत्राय आमी संवसाराचेर सोडून आतां जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरपाची गरज। आनी कित्याक गाय भाव भयणीनो अशें? कित्याक जेन्ना आमी आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर दवरता, संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, हो संवसार आमकां कितल्यो वस्तू देवाचेर आड वत्ता। आतां जेन्ना आमी ह्या संवसाराचेर आमी चोत्राय दवरता, संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, संवसार कितें सांगता तें आमी कोत्ता, आतां आमच्यान देवाच्या राजान आमकां कितें सांगलां जेजून तें आमी करूंक पावना। जेजून आमकां कितें सांगलां? म्हजें उतर पाळात आनी हें उतर तुमी पाळून आतां दुसऱ्यांक शिकोवन दियात, दुसऱ्यांक शीस करात। म्हणून जो कोण एक शीस जाता जेजूच्या राजान, तो दुसऱ्यांक शीस करूंक पावता। नातर भाव भयणीनो, आमी बिश्टी गेल्या हांगा थिंजर देवाचें उतर परगट केलें, शेरमांव दिले, खूब शिकोवन दिली, पूण आमीच तें उतर आमी जिवितान पाळूंक ना। आमी कशें आमी दुसऱ्यांक शीस कोत्तले? लोक आमकां पळयता, एकलो व्हडलो सांत, ताचें नांव सान फ्रांसीस आसीस, तो अशें म्हणटालो, तो म्हणटा देवाचें उतर परगट करा आनी उतरां उलोवंक जाय जाल्यार तेन्नाच उतरां उलयात। म्हणजे कितें सांगूंक सोदतालो? आमच्या कोन्यांनीन आमच्यान व्हडले भाशेन देवाचें उतर परगट करूंक जाता। जेन्ना आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता, भावार्थीचें जिवीत जियेता, आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता। आनी जेन्ना जो लोक आजून जेजू वळखना, वय
खूब लोक धर्म करता, क्रिस्तांव म्हणटा, इगोर्जे घेता, मागणे करता, पूण ताणी केन्नाच जेजूक ह्या संवसारांत पळोवना. आनी जो कोण देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो, ताका उलोवपाची गरज ना. लोक ताका पळयता आनी म्हणटा, जो हें जैतिवंत जिवीत जियेता, भावार्थीचें जियेता, म्हाका जिवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमच्यान आमचे हे भाशेन आमच्यान घोयकी दिवंक जाता की जेजू आमच्या सगळें आसा आनी लोक जेजू कडेन येता. नाजाल्यार भाव भयणीनो, आमी फकत पोरबोट केलें, उलयलें, शर्माव दिले, खूब देवस्पण केलें, खूब शिकवण दिली, पूण लोक आतां फकत आयकता पूण तें उतर पाडिना, आपणाकूच पळयता. जाकोबाचो पयलो 22 कितें सांगता आमकां, तो म्हणटा, तुमकांच फटय नाकात, फकत देवाचें उतर आयकोन तुमी तुमकांच फटय नाकात, पूण देवाचें उतर करात, देवाचें उतर पाळात. तर भाव भयणीनो, आज जेजू जेन्ना आमकां सांगता जागृत रावची गरज, तो म्हणटा, हें उतर जें हांवें तुमकां शिकयलां, हें उतर जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, ताचेर नियाळ करात. तुमच्या काळजान रिगून आसूं हें देवाचें उतर. जेन्ना काळजान आमच्या रिगून आसता देवाचें उतर, पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता आनी तो आमच्या मनाची नडसणणी करपाक आमकां आदार करता. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणणी करता, आमचें चिंतप देवाच्या उतराचेर आसता, संवसाराचेर ना. आतां आमचें उलोवप, आमच्यो कोन्यो देवान सांगले आपल्या उतरा प्रमाणे त्यो जातात. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, आमी आतां जागृत राव. म्हणजे आमकां जागृत रावपाचें म्हणजे जेजू म्हणिना राती न्हिदो नाकात. तो सांगिना आमकां रात जावन आसा न्हिदपाची, दीस जावन आसा काम करपाचें. पूण जेन्ना लोक न्हिदात आनी जेन्ना जागी आसात तेन्ना जागी रावात आनी देवाचें उतर पळोवपाक. जेन्ना लोक जागो आसा ती देवाचें उतर आयकतात, तांकां आतां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. आतां आमी दिसाचे लोक, आमी रातचे लोक न्हय, आमी पातकांचो लोक न्हय, आमी वायट कोन्याचो लोक न्हय. पातकान रावपाचो लोक कावकान रावता. जो कोण आपले काम बरे भाशेन करता तो दिसवट देवीच्यान काम करता. म्हणजे वी आर पीपल चिल्ड्रन ऑफ द लायट, वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जागृत रावता, आतां आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतता, देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता, एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी जेजूच्या रात फुडें सरपाक आमी आतां वावुरता. हेच करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया. आतां आमी जेन्ना नातालांची परबेक आमी तयारी करता, फकत नातालांक न्हय, पूण आमी जेजूच्या दुसरे फावटी येवकार ताका दिवपाक आमी तयार जावया. आमी जागृत रावन ही तयारी करून आमी आतां देवाचें उतर पाडून ताका एक दीस जेन्ना तो येतलो ताका येवकार दिवपाक आमी ही तयारी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेज जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.